प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 20वा विसवोर वोड 27 ते 38 पर्यंत. लूक चॅप्टर 20 वर्सेस 27 to 38. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. एकदा कांय साधुकी जेजूशी आयले. ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटात तसले मनीस. तांणी ताका हो प्रश्न घालो, गुरुजी, मोइसेसान अशें आमकां बरोवन दवरलां, कोण एकल्याचो लग्न जाल्लो भाव भुरगें बाळ नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान ताच्या बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक सोंसोत उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो लग्न जालो आनी भुरगें बाळ नासतना मेलो. मागीर दुसरो आनी ताचे उपरांत तिसरो ताच्या लागीं लग्न जालो. त्याच परी 7 जाण सोंसोत दवरी नासतना मेले. सगळ्या व्हड निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाणांची पोतीन ती जाल्ली म्हणटच मेल्ली मनशां पुनर्जीवन जातली तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती? जेजून तांकां सांगलें, हे काळ युगांतले मनशां दादले लग्न जातात आनी बायलांक लग्न करून दितात. पूण ते दुसऱ्या काळा युगाक आनी मेल्ल्यांतल्या पुनर्जीवनपणाक जी कोण पुर्ती जाल्ली मेळटीत तांचे मदें लग्न जावप आनी लग्न करून दिवप आसचेंच ना. तांच्यान आनीक मरूंक जायना. ती देवदूतां सारकी. पुनर्जीवनपणाची भुरगीं देखून ती देवाची भुरगीं. मेल्ली मनशां परतीं जिवंत जातात म्हूण मोइसेसान लेगून जिलकुटाची खबर सांगतात थंय दाखयलां. तर थंय सर्वेस्पराक तो अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हणटा. म्हणटच मेल्ल्यांचो न्हय, बगर जिव्याचो देव तो. ताच्या मुखार सगळीं जिवी. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की सादुसी हे जे लोक म्हणटात की पुनर्जीवनपण आसचें ना, ते येतात जेजू कडेन आनी जेजूची फकाणां करपाक, जेजूक त्रासान घालपाक, जेजूक एके भाशेन गुटलावपाक ते येतात आनी जेजूक जे आमी आयज शिवर्तमानान आयकलां तें जेजूक विचारतात. आनी जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा की जो कोण स्वर्गा राज्यान जो कोण स्वर्गार पावतलो, जो कोण जेन्ना तो परत येतलो तो पुनर्जीवन जातलो आनी तो आतां सुरीच्या राज्यान भितर सरतलो, तो आतां काजारी जावचो ना. म्हणजे तिचो काजार ना, लग्न ना, स्वर्गार लग्न ना. ह्या संवसारान फकत लग्न जाता. म्हणजे एका दादल्याचो आनी एका बायलेचो संबंद जाता. ताचे वरून त्या संबंदा वरवीं भुरगीं येतात आनी त्या संबंदा वरवीं आतां दुसऱ्यांक भुरगीं जाता. अशे भाशेन आमचो संवसार वाडत वता, लोक वाडत वता. पूण स्वर्गा राज्यान थंयसर कांय ना, थंयसर लग्न ना, थंयसर लोक वाडत वचना. जो कोण थंयसर पावतलो तो जेजूचे भावार्थ धरून थंयसर पावतलो. जेजूच्या अमोलीक रोगता वरवीं नितळ जावन पवित्र आत्म्याच्या आदारान हे जैतिवंत जिवीत जियेतलो, भावार्थीचें जिवीत जियेतलो आनी शेकी एक दीस जेन्ना जेजू परतून येतलो तो पुनर्जीवन जावन स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरतलो. आयज भाव भयणीनो, जेजू आमकां ह्याच्या शिवर्तमान 2 वस्तू शिकोवंक सोदता. एक म्हणल्यार काजाराचो साक्रमेंट जावन आसा फकत संवसारीक. म्हणजे जें देवान घडलां तें फकत संवसाराचेर घडलां. काजाराचो साक्रमेंट स्वर्गार काजाराचें जिवीत ना. कितलो लोक म्हणटा म्हजी बायल खंय आसतली, म्हजो घोव खंय आसतलो, म्हजी पाय खंय आसतली, माय खंय आसतली, भुरगीं खंय आसतली. अहें चिंतप ना. कित्याक जो कोण जेजूचेर भावार्थ धरता तोच स्वर्गार पावतलो. आमी केन्ना चिंतता म्हजी बायल, म्हजी माय, म्हजी भुरगीं, हे जे संबंद आसा ते फकत संवसाराचेर आहा. आनी दुसरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, हो देव जो आमचो आसा तो मेल्लेल्यांचो न्हय, तो जिव्या लोकांचो. म्हणटच हे आमकां कळून येवचे खातीर आमी पयलें कितें घडलें जेन्ना देवान हो स्वर्ग आनी संवसार घडलो तेन्ना ताणें आदमाक आनी इवेक रचलीं आनी तांचो बरोबर ताणें संबंद घट दवरलो.
आदामाचो इवेचो ताजे बरोबर आनी आदामाचो आनी इवेचो संबंद गोट आसलो. पूण आदामान कितें केलें तें पातक केलें. ताणें जें फळ देवान सांगलेलें खायनाका तें ताणें खालें. आतां ताजो संबंद देवाशी तुटलो. पूण भाव भयणीनो, देवान ह्या संवसाराचो मनशा कुळाचो इतलो मोग केलो. ताणें आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत मनीस जावन धाडलो. आनी जेजू हो खुर्सार वचून ताणें आपलें रामोदी दोगोल वारोयलें आनी आतां जो संबंद तुटलेलो तो आतां परतून जोडलो. आनी जो संबंद एका दादल्याचो आनी बायलेचो आसता, घरकाराचो आनी ताचे बायलेचो आसता, तो संबंद जो जाता काजारी जिवितान, तो संबंद आतां जेजूचो आनी आमचो जाता जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता. दुसरें म्हणल्यार भाव भयणीनो, आतां आमी आमचो देव जावन आसा जिव्या लोकांचो. कितलो लोक म्हणटा जेन्ना आमी मरतकच कितें जातलें? आमी जेन्ना जेजूक आमचो सोमी देव मानता तेन्ना कितें घडटा? देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. पवित्र आत्मो आमचे भितर जियेता. आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजूक आमी सोमी देव मानचे पयलीं आमी मेलेलीं आसलीं. मेलेलीं हिचोर आमच्या आत्म्यान. पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव म्हूण मानलो, ताचे अमोलीक रोगांत आमकां नितोळ केलें, आतां देव आमचे भितर जियेता. तो आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता. आनी देखून भाव भयणीनो, ज्या लोकांचें तारण जालां, म्हणजे तीं आतां तांचें साल्वासांव जालां, तीं आतां आपल्या फामिलीन, आपल्या काजारी जिवितान आनी आख्या जिवितान तीं आतां एका देवाच्या मोगान जियेतात. म्हणजे देवाचो मोग तीं आपणायतात आनी देवाच्या मोगान जियेतात. आनी भाव भयणीनो, हो मोग आमी पवित्र आत्म्या उदेशी हो मोग आपणायला आनी हो मोग आतां आमकां देवाची भुरगीं करता. आनी देवाचें भुरगीं जाल्या म्हणून आतां आमच्यान सासणाचें सूख भोगूंक जाता. आमी सासणाचें सूख जेजू बरोबर ह्या संवसारांत ताजे उपरांत हे नवी कुडीन आमी आतां पुनर्जल्म जातकच आमी जेजू बरोबर रावतले. तर भाव भयणीनो, आयच्या शेवटान आमकां दोन वस्तू ज्यो कळून येतात. एक तर हो जो साक्रमेंत आसा काजाराचो फकत ह्या संवसाराचेर आसा. एक दीस आमी जेन्ना जेजूचेर बावर दवरता आनी आमी स्वर्गार पावतले, थंयसर लग्न आसचें ना, थंयसर घोव बायलां आसचीं ना, आमी सगळीं देवाची भुरगीं आसतलीं. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो देव जावन आसा देव जिव्या लोकांचो. आमी मरतकूच पासून आमी जेजू बरोबर आसतले, कित्याक आमी जेजूक आमचो सोमी देव मानला, ताचेर बावर दवरला, ताच्या अमोलीक रोगतां वरवीं आमी नितोळ जाल्यां. ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आतां आमच्यान एक जैतिमोन क्रिस्ती भावार्थी जिवीत जिवंक जाता. आनी त्या जिविता वरवीं आमचें तारण जावन एक दीस आमी स्वर्गा राज्यान जियेतले. तर आयज भाव भयणीनो, जे आमकां ह्या जिवर्तमान शिकोवन मेवता ताची सजमणी घेवन आयज आमी आमच्या काजारी जिवितान, आमच्या फामिलीन, आमच्या दिसपट्या जिवितान एक भावार्थीचें जिवीत जियोया. कित्याक एक दीस आमी स्वर्गार पावतले, एक दीस आमी जेजू बरोबर जियेतले, एक दीस आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले. हेंच करपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडटा.